check, 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 check. nine, nine, nine. Egg ye? Check, 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 check. check, 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 check. check, Check, Check. check. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, soy, 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 soy. Sorbesporak, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy.
Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Kuriba boy, koshi sogri. Sorek vortan, raunia wabi. Kitle bore, Kitle bore, Kitle bore, Kitle bore, Kitle subi, subi. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. check, 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 check. check, 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 check,
वासानी मुनी तुझ उतरांत स्वाद सोदून काढू हांगातून शी पडलोल्या भुरग्यांक तूं सोपून एकठांय करूं बोरवासो मोसोच्यो देवाशें सोडूनी गीत मोचें तुका बाबू शिणेचो ओताना शिणेचो तुजेरूच हांव विस्वास दवरतां कुशालकायेच्या उमाड्याने बरोवन आमी ह्या पवित्र जाग्यार जमल्या तर भक्तीपणान ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमचें काळीज मन आमी तयार करुया वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाल भावा भयण्यांनो 9 दिसांची बरी तयारी करूंक आज सा फ्रांसीक शावेराच्या दोबाजीक पोरबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा कुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या बोरवासो आमकां फटयना हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला बोरवासो आमचें जिवीत सदांच ओर्ता बरीत कुशाल बरीत आनी फळां बरीत करता सा फ्रांसीक शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसांव वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितान बोरवासो वाडयलो जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदांच बोरवाशान बोललेलीं मनशां जातात बोरवाशान जियेतलीं मनशां जिविताच्या आडकोळ्यांनी आनी अडचण्यांनी मदें निराशी जायनात पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात देवाचे कृपेन आनी सा फ्रांसीक शावेराचे मोजोतीन आमी बोरवाशान जिवंक बोरवासाची यात्रेकारां जावंक निराशेंत जियेतल्यांच्या जिवितान बोरवासाचें किर्ण जागोवंक देवाची कृपा धीर आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया बोरवोसो आमकां फटयना देखून बागेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन बोरवाशाचे यात्रेकार आमी जावया हो आयचो आमचो सोबीत विशय कसलोय आमच्या जिविताचो बेस जावं आमच्या जिवितान हो बोरवोसो जिवंक आनी दुसऱ्यांक बोरवोसो फावो करूंक आमकां खेरीत जबाबदारी आसा पूण जेन्ना आमच्या जिवितान कश्ट पिडा आटेविटे दुबाव उपरासल्यात तेन्ना आमचो बोरवोसो हल्ला आमी गुणगुणल्यात आमी पिरगोल्यात भावार्थूच कांय फावटी आमी सोडून दिला देवाक पर्यान आमी शिणला तेच भाशेन दुसऱ्यांक बोरवोसो फावो करचे बदलेक कांय फावटी आमच्याच राठावडींनी आमी गुल्ल जाल्या आमी दुसऱ्यांक आदार करून कित्याक आमकांच त्रास करचे असलें चिंतप आमी बाळगिलां तर असल्या चुकी खातीर देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया देवाच्या काकलुतीचेर आमचो विस्वास धरून सगळीं पातकी आमी हांव पातकी सर बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच आंखवार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. Moima devak utsorgi ani shabditacha ishta samsari sorves vora deva sorgi charaya sorbot veda deva baba ami tuka namaskar kota ami tuka din basta तुझ्या दूर वैभवा पासो आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजू बाबाच्या एकल्या पुत्रा सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता Eklosu poklizu, eklosu išlosu, eklosu pormišvo. Amen. प्रार्थुया. बापा उदेंतींच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाड सोडबंडराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमायस हिल्कियाचो पूत यादनिकी गोरण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्वराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच
आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पोळे, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावन जातलो. सगळ्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करा. सगळ्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करा. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा. म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करा. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण काजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या उत्सोर्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुवर्तमान परगट करा. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदोणांनी आमी व्हरतांव. सगळ्या जिन्साच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेंपोन पडोनाव. आमी गोंदोळाक सांपडटांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाद पडोनाव. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात.
आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केलां तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडत वेतली. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sodespora, soy, 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 soy. Sodespora, soy, 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 soy. Sodespora, soy, soy. Soy, soy, sodespora, soy, soy. Gori baboy, koshi sogli. Surek vota, rauliau ami. Kitle bore, कितले बरे kitle bore, कितले बरे Kitle sobi, kitle sobi. Sodespora, soy, 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 soy. Sodespora, soy, 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 soy. Sodespora, soy, soy. Soy, soy, sodespora, soy, soy. Survespor तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशत जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरें करात आनी देवाचें रास तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिनात जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयाक लागलोली तुमच्या नगराची धूल पर्यान तुमकां आमी झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतूच तसल्या नगरा परस सदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते 72 जाण कुशाल बरीत जावन परत आयले
ताणें म्हणलें सायबा तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते चले. आनी ताणें तांकां सांगलें सैतानाक हांवें 20 कसो स्वर्गांतल्यान पडलेलो देखलो चोत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तोडा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायचें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शोबर तो महानी वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणानो, आयचो आमचो विशय बरवसो आमकां फोटेना देखून सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन बरवशाची यात्रेकार आमी जावया. ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ हांव करतना कांय वर्सां फाटीं एक तोरनो मिशनरी यादनीक उत्तर भारताच्या एका खेड्या गांवांत वावुरतना असो आपलो अणभव तो सांगतालो. घराघरांनी क्रिस्मसाची भेट तो करतालो आनी ताची क्रिस्मसाची भेट चालू आसली तेन्ना एका दिसा एका विधवेच्या घरा तो पावता. ही विधवा आपल्या पोरन्या मोडूंक पावलेल्या खोमटेच्या दाराचेर ती बसून आसली आनी तिच्या हातान एक स्कॉलाच्या भुरग्याचें युनिफॉर्म आसलें. हो यादनीक हे ओस्तरे लागीं विचारता हे युनिफॉर्म कोणाचें. तेन्ना ही ओस्तरी आपल्या दोळ्यांत दुखां भरून हे यादनिकाक असो जबाब दिता, फादर हे युनिफॉर्म जावन आसलें म्हजें पुताचें. 2 वर्सां जालीं एका मारेकार ऑब्सायकाक सांपडून म्हजो पूत सोंपलो. पूण त्या दिसा सावन आज मेरेन दर सकाळीं हांव हें युनिफॉर्म धुतां आनी तें सुकोवंक घालतां. कित्याक म्हाका बरवसो आसा की एका दिसा देव म्हाका इतली शक्ती दितलो की हें जें दूख हांव म्हज्या जिवितान अणभवतां, हें जें घावो म्हज्या काळजाक पडला तातूंतल्यान भायर सरूंक देव म्हाका आदार दितलो. आनी तेन्ना हें आंगोस्त हांव कोण गरजेक सांपडलेल्या भुरग्याक दान करतलें. ती म्हणटा फादर हे युनिफॉर्म म्हाका उगडास करता ओ म्हाका बरवसो फावो करता दॅट होप इज स्ट्रोंगर दॅन माय पेन. होप इज स्ट्रोंगर दॅन माय पेन. म्हजो बरवसो म्हज्या जिवितान आसलेल्या दुखां परस अदीक व्हरता. हो यादनीक आपली गोबायकी उपरांत अशी तो सांगता. तो म्हणटा त्या दिसा म्हाका भावार्था विशीं एक खरी शिकवण फावो जाली. That hope does not remove our suffering. Hope does not remove our suffering, but it strengthens us to stand up again. It strengthens us to stand up again. Hope does not shout. It holds our hand quietly and whispers gently, I am with you. बरवसो आमच्या जिवितान आसलेले कश्ट, बरवसो आमच्या जिवितान आसलेली दुखां नपयत करचो ना. पूण ह्या दुखां मदेकत, ह्या कश्टा मदेकत, ह्या अडचण्या मदेकत नव्यान उबो रावूंक हो बरवसो आमकां गोठायेन भरता. प्रितीच्या इश्टानो, जेन्ना आमी हें आयकता तेन्ना आमकां एक म्हत्वाची सजमणी मेळटा. बरवशान चलतलीं यात्रेकारां ती न्हय जांच्या दोळ्यांतल्यान केन्नाच दुखां व्हांवची नात. पूण बरवशान चलतलीं यात्रेकारां ती जी आपल्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात तेन्ना पर्यान बरवसो धरून देवा सांगाता आपली ही जिविताची यात्रा ती चलतात. इश्टानो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत तर आमी नियाळ्ळें जाल्यार ताचे जिवितान हेंच आमी पळयता. आपलें घरदार सोडून, आपल्यो सवलत्यो सोडून, आपली चिंतनां, आपलीं सपनां सोडून, आपलो कुटुंब सोडूंक तो देसा देसांनी भोंवलो. ताचें जिवीत सोंपें आसलें म्हूण न्हय, पूण जो भावार्थ ताणें क्रिस्ताचेर दवरलेलो तो भावार्थ ताच्या काळजान जळटो आसलो. He traveled across oceans, faced storms, loneliness, rejection, hunger, but he did not give up. Why? Because just like the widow, he believed that when God calls, he also strengthens us. When God calls,
ही ऑल्सो स्ट्रेंथन्स अस. जेन्ना देव आमकां आपयता आमच्या जिविताक तो आपली घोटाई फावो करता. आनी हेच कितें आयचीं वाचपां एकदम बरे तरेन आमकां दाखोड करतात. आयचें पयलें वाचप जेरामायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. ह्या वाचपान देव जेरामायसाक सांगता, कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. तूं भुरगो अशें म्हणो नाकाय, तांचे उजीर तूं भिये नाकाय, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसा. जेरामायस हे देवाचें मिसांव, हे देवाचो संदेश परगटूंक आडखड्यो तो घालता. जी परिस्थिती थंयसर आसली ते परिस्थितीक लागून तो भियेता. He focuses on his limitation, but God sees the possibilities. बरमसो आमच्या कॉन्फिडन्साचेर तावन उत्पन्न जायना, पूण बरमसो उत्पन्न जाता तेन्ना देवाच्या उल्याक आमी जबाब दिता. भाग्यन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत तर आमी पळयलें जाल्यार हेंच ताचे जिवितान आमी पळयता. व्हड व्हड ताचीं सपनां आसलीं, सुडसुडीत शिक्षणीक ताचें जिवीत. ही हॅड अ स्मूथ एकाडेमीक करियर. पूण देव भाग्यन इनासा वरवीं ताचें मन बदलता. आनी हीच उतरां भाग्यन इनासा वरवीं ताच्या कानार देव सादयता. वच, भियो नाका, देव खंयसरूय तूं वचूं तुज्या सांगाता आसा. Like Jeremiah, Saint Francis Xavier stepped out of his comfort not because he was ready, but because he believed God was with him. आयचें दुसरें वाचप भाग्यन पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या चिटीवेलें वाचप. आनी हें वाचपान भाग्यन पावलू क्रिस्ती बरमाशाची एक सोबीत आनी उत्तम तरेन वर्णन तो करता. तो म्हणटा, सगळे तरेचे कश्ट आमी सोंसताव, पूण देव आमकां चेपन पडोंक दिना. आमी निराशी जाता, आमी घुस्पगंदडाक सांपडटा, पूण आमी निराशी जायना. सगळे तरेच्यो पिडा आमी अणभवता, पूण देव आमकां केन्नाच साणिना. आमी आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. कित्या खातीर? कित्याक आमच्या ह्या मातयेच्या आयदनान भांडार घातलेलें आसा. जेजू क्रिस्त जावन आसा हें भांडार. आमच्या वचोक तो सैमाक क्रिस्ताचेर भावार्थ आनी बरवसो आमकां कुरपेन आनी बळान भरता. भाग्यन फ्रांसीस शावेरान भिरांकूळ लारांचेर जायते तेंप प्रवास ताणें केलो, पूण तो चेपन पडलो ना. ज्या ज्या गांवांनी तो भितर सरलो त्या त्या गांवांतल्या राज चलयताल्या अधिकाऱ्यांनी ताका नाकारलो, पूण निराशी तो जालो ना. He suffered sickness and loneliness, yet these things did not destroy him. हे काळजीदारपण, ही ताची घोटाय ताचेच कुडींतली ताका फावो जायना, पूण जें क्रिस्ताचें भांडार ताचे भितर आसलेलें ताचे वरवीं ही घोटाय ताका फावो जाता. शुभ वर्तमानाचेर आमी लक्ष घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ब्यास्तर शिसांक पाठयता, दोगा जाणांक तांकां पेटयता, दाखोवंक भावार्थाची यात्रा एकमुडी यात्रा न्हय. बोक्षें वो बुती व्हरो नाका, दाखोड करूंक देवाचेर पातयेवन हे आमचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक. जे घरांनी ते भितर सरतले आसले थंयसर शांती हाडूंक जेजू तांकां सांगता, दाखोड करूंक that we have to become instruments of hope and peace. शेकी देवाचें राज लागीं पावलां अशें म्हूण सांगात. सोडवणीची खबर परगटूंक तांकां पाठयता. भाग्यन फ्रांसीस शावेरान हेच तरेन ही जेजूच्यो आज्ञा आनी शिकवण्यो आपल्या मिसावान बेस बरे तरेन ताणें पाळल्यो. देवाचेर पातयेवन देसा देसांनी तो भोंवलो. शांतीचो संदेश ताणें परगटलो. पिडेस्तांची, गरजेक सांपडलेल्यांची, जांकां पयस केल्ले वा पोरो घाल्ल्यांची आपुरबायेन ताणें सेवा केली. काळजीदारपणान क्रिस्ताक ताणें परगटलो. आज हे व्हड भाग्यवंताच्या आनी आमच्या अपुरबाईच्या गोंयच्या साहेबाच्या जिवितांतल्यान 3 संदेश आयच्या वाचपांतल्यान आमी घेवया. पयलो म्हळ्यार जेरामायसा भशेन आमच्या भिरांतीचेर न्हय, पूण देवाच्या उल्याचेर आमी विस्वास दवरया. जेरामायसा भशेन आमच्या भिरांतीचेर न्हय, पूण देवाच्या उल्याचेर आमचो विस्वास आमी दवरया. हांव सोक्त, हांव ल्हान,
हांव पातकी मनीस अशें म्हणून आमच्याच उणेपणाचेर आमी भर घालची न्हय. जेरामायसान हेंच केलें. तो आपल्या उत्सुकतायेचेर अदीक लक्ष घालता आनी तेन्ना देव ताच्या तोंडाक हात लायता. देव ताच्या असोक्तायेक हात लायता. लेट अस ओपन आवर वीकनेस टू गॉड. लेट अस अलाव गॉड टू टच आवर वीकनेस एंड ही टर्न्स आवर फियर इनटू होप. बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या दुबावा परस क्रिस्ताच्या उल्याचेर ताणें तो फातयलो. क्रिस्ताच्या उल्याक अदीक तो फातयलो. दुसरो संदेशाच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान बागेवन पावलो भाशेन आमच्या तुटलेल्या फुटलेल्या जिविताच्या परिस्थितींतल्यान क्रिस्ताची पदवी आमी फांकारुया. आमच्या तुटलेल्या फुटलेल्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताची पदवी आमी फांकारुया. जिवितांत तूं निर्शेलाय, जिवितांत तूं कश्टवताय, सगलेच वाटेन जेन्ना तुजी शांती सवस्काय विबाडलेली अशें तूं अणभवताय. If you are struggling in your family life, if you are struggling with your health, उगडास तर आमी सगलीं मातयेचीं आयदनां जातून देवान आपलें भांडार घातलां. आमच्यो असोक्तायो देवाक आमी उक्तो करया. He transformed Saint Francis Xavier's loneliness into compassion, his tears into prayer, and his sickness into strength. आनी तिसरो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान त्या ब्यास्तर शिसां भाशेन आमी बरवशाचे मिस्योनार जावया. आमी दर एक क्रिस्तांव एक मिस्योनार. आमी घडी सगलीं सान फ्रांस्का भाशेन दर्या उतरून जेजूचें मिसांव परगटूंक वेचिना, पूण आमी आसाव थंयसरूच आमच्या घरा लागसरूच आमचो रस्तो उतरून वा आमचो दारवटो उतरून जो शेजारी गरजेक सांपडलेलो आसा ताका आदार दिवंक आमी वचूया. आमच्या जिवितान आमच्या शेजारच्या कुटुंबान शांतीचे दूत आमी जावया. आमची पेकोवणी दितले उतरां वरवीं, आमच्या बुजवण दितल्या आसण्या वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान बरवशाची संदेशकारां आमी जावया. तर मोगाच्या भाव भयणानो, आज जेन्ना आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराची परब समरमतांव तेन्ना देवा लागीं आमी मागुया. Lord, make us pilgrims of hope. Lord, make us pilgrims of hope, strengthened by your call, sustained by your power, and sent to carry your peace. Strengthened by your call, sustained by your power, and sent to carry your peace. सगलीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बावर्थ आमी उसारुया. सत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गांनी प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वे गोरवे समावलो. आंकवार मरेताय सोनमलो. पोंस पिला काल ताणें कोस सुसले. ताका कुस्ताल सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गात सोडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बरवशाची यात्रेकारां आमी जातली जाल्यार
आमकां देवाच्याच आदाराची गरज. तर ह्या वेळार कांय आमची मागणी हेच परवशान बापा मुखार आमी उबारुया. इगोजेच्या वडिलांनी आपले शिकोणीक आनी देखींतल्यान आपले पोचेक बोरवासाच्यो दिवल्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरवासाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट को. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी चड करून दुबल्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराश्यांची सेवा करूंक ताच्या जिवितान नवो बोरवोसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट को. शां फ्रांसीस शावेरान गोंयान, भारतान आनी हेर कोडीन जेजूची बरी खबर पोरगोटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सा फ्रांस्काची दीक घेवन बोरवासाची यात्रीकारां जावंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट को. आमी जेजूचे शिकोण आमच्या जिवितान आपणावंक, क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां सांबाळूंक, आमच्या भावाटाक साक्षी दिवंक आनी बोरवासाची जिवीत जिवंक देवाची कृपा मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट को. सर्वेस्परा देवा, कांय आमची मागणी बोरवाशान आमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मसतीन तुजे मुखार आमी उबारल्यात आनी आमच्या इसवण एकल्याच्या काळजा मनात आसलेली मागणी तुजे काकलुतीन तूं स्विकार कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या भविष्यतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक.
देवा सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावशात. उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभ तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तांच सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोखताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बावर्ताचो गूट आमी परगटुया. Jesu tuže moronavi somorobka, tuže puno život pornavi porgota, tuža enja ami atrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथाले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनीक लिओ 14वो आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनीक सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जूनपणांचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. Ama some suncida kor mami maktau angkwa murie de ochme sangati bagyon zuzeti sopoti bagyon damduta ani so kali marolian tia sogliam boktam barabar sasna de sukadam kawantoti tanje sangata tuji moima gaum kam ka favokor Jesu Krista tuja puta warvi. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रसवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. होच तो जेजू जाका बागेवन फ्रांसीस शावेरान परगटलो. होच जेजू आज आमकांय आपले बरवंशाचे परगटणार जावंक तो पाठयता. ही देवाची शेणी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेणेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुमया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कुमन्यांव घेवन दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें.
While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Soglia vedar, sorves porak, vacantolo, taci stuti, sodas moja otace, astoli. Sorves pora sove, moja otnia, vorvik melu, kalta
ताच्या कानार ही खबर पडूं ती मोर कोट्टू चाकून घेया आनी पळया सोर्बेस कितलो मोगार गो ताचे सोबे आसोर येतल्या मुनीस कितलो आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. कालसान शेवलेल्या जेसूचे आसणे अनुभवुया आनी ताका दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उसो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपसोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बसलाय तें इनाम सोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सगळ्यांक बसुया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री फ्रेझर वास हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करतल्यांक आमचे दिनवास. फुडली मिसा हे परी 5 वाजता आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फाल्यां मिसा हे परी 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान बांयकोडे मीस जातलें 10 वाजता. सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत आनी आनंद बरीत सान फ्रांसीस शावेराची परब आवडेता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. दोबाचीक आशिर्वाद आमचेर घेवंक आमची तकली आमी बागोवया आनी दर एका आशिर्वादा उपरांत आमेन असो जबाब आमी दिवचो. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताचे येण्याच्या परजोडान सर पदवेदार आनी काकलुतसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां बवार्थान थीर, बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस आनी सुरसुडीत करूं. आमेन. आमचो चडवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोसान बोल्ल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सगळें सदां आसूं. वचून यात बरमाशाचे परगटणार जावंक त्याच क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता.
सण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. बरोबर आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. तुमच्या काश्यो वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वा बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त वो मनीस तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसेक कळोवचें.
children.